नमस्कार, पोया अपडेट खबरो। टॅक्सीवाल्यांचे आंदोलन पडले चडार। सरकाराक 24 वरांचो प्राज। कळंगूट सावन काणकोण मेरेन दर्यादेग वाठारांतल्यो टॅक्सी आजय बंद। शिक्षण माध्यमावेल्यान सरकाराचेर टीका केल्ल्यान विष्णूक कला अकादमी आनी ESG वेल्यान देंवयलो। विष्णू म्हणटा कापासदाद आसल्यार भाजपांतल्यान काढात। गोयच्या वेंचणूक यंत्रणेन सुरू केली लोकसभा वेंचणुकेची तयारी। पयलेच फावट नन ऑफ द अबाव पर्याया सयत मतदान मशिनां। 1623 केंद्रांनी मतदान। विरोधकांक पब्लिसिटी दितना मिडिया अक्कल वापरना म्हूण मुख्यमंत्र्यान इन्सुलतार केल्ल्यान राजकारणी आनी पत्रकार चाळवले। गुजान केलो निषेध। मुख्यमंत्र्यान माफी मागची। शिक्षण माध्यमाचेर गोंय राखण मंचाचो सरकारा आड चाय पे चर्चा कदेल पे मोर्चा। फोंड्या सावन सुरू। बिरेस्तारा सावन गोंयभर जाहीर सभा। आणि गोवा मायनिंग लोकांच्या मंचान केले आपाक टार्गेट। मंच म्हणटा आदोगाद प्रशांत भूषणान लायल्या वाट। शुक्रारा 28 तारखेर उसगांव ते दिवचल मेरेन मंचाची ज्योत यात्रा। खबरो विस्तारान। टॅक्सीवाल्यांचे आंदोलन चडार पडला। बंद तात्पुरतो फाटी घेवन सरकाराक प्रस्त सोडोवंक 24 वरांचो प्रास दिवपाची टॅक्सीवाल्यांनी घोषणा केली। तरी दर्यादेग वाठारांत मंगळाराय गोंयकारांनी टॅक्सी बंद दवरल्यो। सोमारा राती कळंगूट आनी पर्वरे टॅक्सीवाल्यांचे आंदोलन पेटले आनी तांणी पुलिसांक फातरावंक सुरवात केली। पुलिसांनी पर्वरी लाठीमार आनी टियर गॅस वापरलो। 11 जाणांक ताब्यांत घेतले। पुलीस आनी मिडियाकय मातसो मार लागलो। टॅक्सीच्या धंद्यात भायल्यो टॅक्सीवाल्यो एजन्सी घुसल्यात म्हूण गोंयचे टॅक्सीवाले चाळवल्यात। एके वटेन रशियन, दुसरे वटेन कॉल सर्व्हिस दिवपी टॅक्सीवाले बिझनसान देवंक लागिल्ल्यान गोंयचे टॅक्सीवाले तिडकल्यात। सरकाराचें कांयच नियंत्रण ना। सरकारूच गोंयचो टॅक्सी बिझनस काबार करपाक उठला म्हूण टॅक्सीवाल्यांचो आर्ग्युमेंट। पर्यटन मंत्र्या सावन मुख्यमंत्र्या मेरेन प्रस्न व्हरून जालो। सरकार कांयच उपाय काडिना म्हूण सोमारा सावन टॅक्सीवाले संपार केल्यात। सोमारा राती टॅक्सीवाल्यांनी कळंगुटे आनी पर्वरे प्रकरण तापयलें। टॅक्सीवाल्यांनी कळंगुटे आनी पर्वरे हायवे आडायलो। रस्त्यार उजो घालो। वातावरण हाताभायर वता तें पळोवन पुलिसांनी टॅक्सीवाल्यांचेर लाठीमार केलो। टियर गॅसूय सोडलो। तातूंत कितलेशेच टॅक्सीवाले जखमी जाले। झटापटीन प्रुडंटाचे व्हिडिओ जर्नलिस्टाकूय टियर गॅस बादलो। पुलिसांनी 11 जाणांक ताब्यांत घेतले। तिडकल्ल्या टॅक्सीवाल्यांनी पुलीस स्टेशनार मोर्चा व्हेलो। जाले कित्याक लागून जाले सकाळच्यान आमी थंय मरे आमी 5 सांगले आमकां 5 पर्यंत सांगात नाल्यार फाल्यां आमी बंद करता म्हणून। एकटो ऑफिसर ना आमकां 8 येतात मेळपाक। तुमी 3000 थंय लोक हा पेडण्याचो आख्खो सकाळच्यान आमी च्या पाणी पिवच्या आदी रावले जेवणाच्या आदी रावले। आतां गव्हर्नमेंट केन्ना धाडटलो आमकां? आमी गोंयचे न्हू। सगळे निमाणे येयले आमी थंय उबे आसले। हांवें सगळ्यांक लाठी चार्ज करूं नाका आमकां अरेस्ट करता न्हू। तुमी आमकां अरेस्ट करा। अरेस्ट कर म्हटले आसतना तेंच्यानी लाठी चार्ज केले। तुमकां आमी टायम 5 गाडयेर मारले। खंय पावले तुमी? 5 गाडयेर मारले। कोणाचे कितें केलें हेंच्यांनी? आमकां लोकल लाठी चार्ज केली तेन्ना आमी टॅक्सीकारांनी पुलिसांक सेव्ह करना। आयज पुलिसान आमकां मारले। आयज आमकां पुलिसांनी हे परिवर्तन। आमदार विष्णू वाघ, मायकल लोबो तांचे बरोबर आशिल्लो। विष्णू म्हणटा गृहमंत्र्याचो आदेश नासतना पुलीस लाठीमार करूंक शकना। होम मिनिस्ट्री ही चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा आनी जो लाठीचार्ज जाला पळय तो चीफ मिनिस्टराच्या आदेशा शिवाय जावप हे कठीण आसा।
मायकल लोबो म्हणटा पर्यटन खातें आनी येरादारी खात्यान हो विशय गंभीरपणान घेवंक ना. पर्रीकारान 27 फेब्रुवारी मेरेन प्रस्न सोडोवपाचें उतर दिलां. Honorable Chief Minister has told that 26th and 27th, within these 2 days, he will solve the problem. Sir, this month. This month, that is day after tomorrow. This year. But definitely, there is a fallout. I am not saying no. There is a fallout. The Department of Tourism and Transport has not taken this issue very seriously. मंगळाराय कळंगुटे सावन काणकोण मेरेन दर्यादेग वाठारांतले चडशे टॅक्सीवाले टॅक्सी बंद करून रावले. ब्लॅक येलो सोडून प्रिपेड टॅक्सी तितल्यो चलताल्यो. ट्युरिस्टांचे मात हाल जाले. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, ओमकार फळारी आनी चेतन गवस. आमदार विष्णूक कला अकादमी आनी ESG वेल्यान देंवयलो. ताचे जाग्यार दयानंद मांद्रेकाराक कला अकादमीचो अध्यक्ष जाल्यार दामू नायकाक ESGचो उपाध्यक्ष केला. सरकाराचे माध्यम भास धोरणा आड आंदोलनात वांटेकार जाल्ल्यान सरकाराक कोंत्र गेले अशें विष्णू म्हणटा. मात आपूण ओगी रावचो ना. आंदोलन चालूच दवरतलो. कापासदाद आसल्यार BJPन आपल्याक पक्षांतल्यान काडचो म्हूण विष्णून परत आव्हान दिलां. एक ना एक दीस हे जावपाचेच आशिल्ले, पूण ते नेमके केन्ना जातले ते स्पश्ट नाशिल्ले. निमणे विष्णू वाघाक कला अकादमीच्या अध्यक्ष पदावेल्यान देंवयलो. ताचे ESGचे उपाध्यक्ष पदय सरकारान काडून घेतले. सरकारान रावन BJPचेरच टिका करून सरकाराक आव्हान दिवंक लागिल्ल्यान भाजपाक विष्णू सरकारी पदांचेर पेलवलो ना. हांगा पळयत जाल्यार अशें जालां की म्हज्या स्वताच्या पक्षा कडल्यान कसलेंच नैतीक बळ किंवा धीर हो म्हाका मेळूं ना. ऑर्डर चिंताजनक आसा. पर्रीकार सरकाराचो कारभार कितें तें दाखयतना विष्णून BJPक कला दाखयली. हेच काय ते परिवर्तन, हेच काय ते परिवर्तन जिथे गुन्हेगारां अभयदान, बिन दिक्कत होते पाठ राखण हल्लेखोरांची. पाहून असले कमजोर नेते अशा सरकारची लाज वाटते. विष्णू सरकारा आड माध्यम भास आंदोलनात ॲक्टिव्ह झाला. पूण केन्ना आमकां कळोवन चुकलें ना की काळी टिशर्ट घालप्याच्या मनान सुद्दां काळीच रावलो आनी मागीर सगळें घुटणसाव करून पर्रीकार हे धोरण जाहीर केलां. आणि हो विष्णूचो फायनल स्ट्रोक. निमणे सरकारान विष्णू वाघाक दिल्ली पदाक काडून घेतली. विष्णू म्हणटा कांयच फरक पडना. मनोहर पर्रीकाराक जर दिसता आसत की म्हाका खुर्ची दिवन वा म्हजी खुर्ची काडून ताणें व्हडलें कितें केलें आसत जाल्यार तेजी गैरसमजूत लोक ताका दोळो दाखयतले. हे बाकीचे जे कणाहीन लोक आसात तांकां बरोबर घेवन तो सरकार चलयतलो अशी ताची कल्पना आसत जाल्यार चलूं न्ही. पूण तुमी आतां आंदोलनान सक्रीय जातले काय? हांव आंदोलना पयर देंवलो न्ही. हांवें ऐलान केलो, म्हजो एल्गार जालो आंदोलनाचो. हांव आतां फाटीं सरचो ना. जें दिगंबर काम तीग केल्लें आमी तेंच मनोहर पर्रीकाराच्या बाबतींत करतले. पक्षाचे म्हाका आतां कांय सोयर सुद्दां ना. आतां जर म्हाका हेंय काडून जर ते पक्षान दवरता आसत जाल्यार स्वताच्या तोंडान ते स्वताच्या तोंडाक काळें फासतात. अजाप म्हणल्यार विष्णूचे पत्रकार परिशदेत काँग्रेसीचे कार्यकर्ते वावुरताले. केन्ना निर्णय त्या बैठकीत ठरल्या, आमदारां विचारून कितें पार्टीन निर्णय घेतला, ती परंपराच ना त्या पक्षान. हो पक्ष डेमोक्रेसीच मानिना. 4 जाण ठरयता ती तांची डेमोक्रेसी. BJP इज नो डिफरंट. एटलीस्ट काँग्रेस वॉज बेटर इन सम रिस्पेक्ट्स. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कचेरेन लोकसभा वेंचणुकीची तयारी सुरू जाल्या. पयलेच फावट नन ऑफ द अबाव म्हणल्यार हातूंतलो कोणच नाका हो नकारार्थी मत मारपाचो अधिकार मतदारांक मशीनाचेर आसतलो. वेंचणूक अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाक सुरवात जाल्या. गोंयभर 1623 मतदान केंद्रांनी मतदान जातले. तातूंतली संवेदनशील केंद्रांची वळेरी तयार आसा. वेंचणुकेक देंविल्लो एकूय उमेदवार पसंत नासल्यार हे फावट मतदार कोणूच नाका म्हूण मतदान यंत्राचेर स्पश्ट करपाक शकतले. नॉन ऑफ द अबाव म्हळ्यार नोटा बटन मतदान यंत्राचेर आसतलो. एकूय उमेदवार वा पक्ष पसंत नासल्यार नोटाचो वापर करून मतदार आपलो निशेध उक्तावंक शकतात. हाचेर जोड मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नावती प्रुडंटा कडेन उलयलो. जर समज जे कॅन्डिडेट्स थंय उबे राविल्ले आसा ते कॅन्डिडेट एकटोय तुमकां मान्य नासलो जाल्यार तो नोटा म्हणटा तो बटन दामपाचो. मामलेदार, जोड मामलेदार आनी हेर अधिकाऱ्यांक वेंचणुके खातीर प्रशिक्षण दिलां. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतली संवेदनशील मतदान केंद्रांय वेंचणूक आयोगान निश्चित केल्यांत. एसिस्टंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जे एसिस्टंट टू RO म्हणजे रिटर्निंग ऑफिसर जो आसतलो ताका एसिस्टंट्स अशें म्हणून ते काम करतले.
ते आता तांची कॅटेगरी आहा तातूंत सादारण प्रत्येक मामलेदार, जॉयंट मामलेदार, BDOs अशी स्टाफ तातूंत भितर आसा. 1623 पोलिंग बूथ आसात सगळे नॉर्थ आनी सावथ मेळून, आनी ह्या सगळ्या पोलिंग बुथाचेर इलेक्शन जातली. काही पॉकेट्स धाकटे असेंब्ली कॉन्स्टिट्युन्सी बारीक खंयची पॉकेट्स पळय आसात ती सेन्सिटीव किंवा हायपर सेन्सिटीव अशी म्हणून आमी आयडेंटिफाय केली आसा. ती सादारण 50 ते 60च्या दरम्यान येतात. वेंचणूक आयोगान वेंचणुके खातीर निमलश्करी दळाच्यो 35 कंपन्यो मागिल्ल्यो, पूण आयोगाच्या अदमासा प्रमाण फक्त 10 ते 15 मेळूंक शकतात. फाटले असेंब्ली इलेक्शन आमकां 35 पॅरामिलिटरी फोर्सीसचे कंपनीज दिल्ल्यो, पूण ह्या फावटी आमी एटलीस्ट 5 किंवा 10 तरी कंपनीज मेळटल्यो अशें म्हणून एक्सपेक्टेशन करतात. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.